म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमी खरोच जीवन जाला आनी शिमांक तो दिश्टीक पडला. एम्माउसाच्या वाटेर जेजूक भेटिल्ले सीस जेरुसल्याक पावुल्ल्या वेळार थंय जमो जाल्ले 11 जण धर्मदूत आनी तांचे संगी आसचे हेर सक्कड हीं उतरां सांगतात तें ताणें आयकलें. मरणांतलो जेजू जैतेवन जावन उठला. मरणाक ह्या फुडां ताचेर कसलीच पदवी ना. जेजून आपूण जुदेवांच्या मालगडाच्या हातान पडोवन उपरांत अन्य जातीच्या अधीन ताका करून ताचो जीव काडटले म्हणून, पूण तिसऱ्या दिसा आपूण जिवंत उठतलो म्हणून शिसांक पयलेंच सांगून दिलें. तरी मरणांतलें जिवंत जावन उठचें म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां संपूर्ण समजोवंक ना. जेजू जिवंत जावन तांकां साबार फावटी 40 दीस पर्यंत दिश्टीक पडोवन पवित्र पुस्तकांत आपणा विशीं कितें सक्कड बरोवन आसा तें विवरून सांगतना पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो अर्थ तांकां इल्लो इल्लो समजलो. पूण जेन्ना सोम्यान तांचेर पवित्रात्म्याक धाडलो तवळ हें सत चड गुंडायेन तांकां मतीक गेलें आनी सोम्याचेर विश्वास दवरतलें की तो जिवंत करून उठयतलो म्हणलें तांकां समजलें. देखूनच पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रू आपल्या प्रसंगांत धैर्यान सांगता, देवान आपल्या स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळी प्रमाणें ताका तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवार्थ्यां करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मरण ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना. जेजूचो फोंड रितो आसलो, आतांय तो रितो आसा. जिवंत जाल्ली ताची कूड ताणें आपडूंक आनी पारखूंक आपोस्तलांक सोडून दिल्ली. जिविताचो दातार तो. ताचेर विश्वास दवरतले आमकांय आमी मरण पावल्यारय आमकां ताचे बरीच जिवंत करून उठयतलो. आमच्या कुडीक एक बरवसो आसा म्हूण ताणें दाखोवन दिला. ही पातयेणी क्रिस्तांव भावार्थ प्रसार करूंक प्रमुख कारण जाली. पुनर्जिवंत कूड आज आमकां येवकारिस्तांत जेजू दिता आनी हर एक दीस म्हणल्यार बरी ह्या पुनर्जिवंत क्रिस्ता सांगात आमी एकवटता. जेजू खातीर ताच्या धर्मदुतांनी आनी हेर सिसांनी जीव रिस्केर घालून ही बरी खबर सगळ्या संवसारार परगटल्या. क्रिस्त खरोच जिवंत जाला. आमकांय तो कुडींत जिवंत करून उठयतलो. देखून आमी मरणां भियोवचें न्हय म्हणून नवो बरवसो आमकां दिला. जेजूचें जिवंतपण आमचो व्हड संतोश. आमचें जिवंतपण जातलें आनी सोम्या सांगात आमी सदांच आसतले. सोम्या सांगात आमी सदांच जियेतले म्हणलोच आमचो बरवसो. त्या देखून आमी करच्या हर एका बऱ्या कामाक आनी आमी आचरण करच्या हर एका सक्रामेंताक सोमी खंडीत जावन फळ दितलो, इनाम दितलो म्हणून आमी पातयेता. तुमकां सोमेस्ताक बागी फास्कांचें फेस्त मागता. जिवंत क्रिस्त तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एका सांद्याक आपलें बेसांव दिवं.